मुख्यमंत्री आसा ते मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय न्ही. हांव पूण तुमी कितें मागणी पक्षाचो आमदार म्हणून किंवा पक्षाचो कार्यकर्ता आमची एक संघटन आसता, संघटने कडेन आमी मागणी घालपाची ती आमच्या संघटनेचे प्रमुख आसतले, मुख्यमंत्री आसतले तांचे कडेन मागणी जाहीर घालना न्ही. सो कितें आसा, आमी पक्षाचे जे सोल्जर आसा कळ्ळें न्ही, संघटने भितर इतके वर्सां काम केल्लें आसा तातूंतल्यान आमी आयिल्ले आसा. सो पत्रकारां कडेन म्हाका कितें जाय तें मागचे परस आमच्या जे वडील आसात तांचे कडेन मागप. तुम्ही पक्षा कडेन मागणी करतले. पक्षा कडेन पक्षाक खबर आसा कोणाक खंय कितें करपाचें तें पक्ष हें करतलो. बिकॉज आमचे जे परफॉर्मन्स आसा ते जज जाता पक्षा कडच्यान आनी कोण खंय कसली भुमिका करपाची हे पक्ष ठरयता आनी ताच्या नंतर आमकां जबाबदारी दिता कळ्ळें न्ही. सर एक आशिल्लें ते म्हणल्यार काल पक्षाची अशें पळय न्ही तांच्यांनी पीसी घेवन विजयाक रिप्लाय दिलो की विजयान जें म्हणलें तें रॉंग म्हणल्यार, पूण पयर जी सभा जाल्ली तेजेर पक्षान कांयच रिप्लाय दिवना. गोविंद गावडेन जे केलं तेजेर कांयच रिप्लाय केलो ना. प्रत्येकाक एक जबाबदारी दिल्ली आसा. पत्रकार परिशद घेवपाची एक जबाबदारी आसता, स्पोक्स पर्सन आसता, हांचे मार्फत जे पक्षाक भायर कळोवपाक जाय ते तांचे मार्फत जाता, ते म्हजे मार्फत न्ही. म्हजे कडेन ही जबाबदारी दिली ना. सो ज्यो कितें प्रश्न आसात ते एक तर मुख्यमंत्री आन्सर करपाक शकता, संघटनेतर्फे आमचे प्रदेशाध्यक्ष आसतले आनी तांच्या वटच्यान जर तिसरो मनीस येवपाचो आसा जाल्यार आमचे स्पोक्स पर्सन आसतात. सो हांव ताजेर कांय भाश्य करपाक शकना. सभापती खातीर तुमच्या नांवाची मुखार येता, पूण ते समज दिली जाल्यार तुमी जबाबदारी ती पार पडटली. ह्या प्रश्न दिली जाली हायपोथिकेटेड आमी कांय चिंतपाक वचनात कळ्ळें न्ही. पक्षाचो जो आदेश आसा तो आमी मानतात. पूण ज्या मिनिस्ट्री तुमकां दिल्या ना ते बाकीचे गोष्टी हे सगळ्यो जातल्यो, पूण सभापती घेवपाक ना म्हणून पयलीं रमेश तवडकराक दुसरें सभापती पद, पयलीं खुबशीं मंत्रीपदां घेवनूय ताणें सभापती पद घेतिल्लें आसा कळ्ळें न्ही. अशें कांय ना. पक्षान जे कितें जबाबदारी दितात त्यो आमी घेतली. सर आज निमंत्रण पत्रिकेचेर स्पिकराचें नांव आशिल्लें तो येतलो म्हणून तो पावलो ना. ना ते स्पिकराक पळय कशें आसता, जायते प्रोग्राम्स आमच्या गांवांनी आसता. आयज एखादे वेळ म्हणजे फेरीबोट आसा ती एक हेर जाल्ली आसा, हांव एखादे वेळ येवपाचोय नाशिल्लो. अशें कितें जर इन्सिडेंट जालें जर जाय जाल्यार येता, म्हणजे थी वेवस्था केली आनी हांव हांगा पावलो. एखादे वेळ अकस्मात पावसाक जे कितें गोश्टी घडटात ती पयलीं धांवप आसता, इमर्जन्सी आसता आनी खूब जाण आसात. तातूंत भितर अशें कांय ना. हे पक्षाची कितें खंयची तरी संघटनेची मिटींग न्ही कळ्ळें न्ही, की तो आयलो ना हो आयलो ना म्हणून जज करपाक. हो जो समारंभ आसा ताजेर खुबशे पुस्तकेचेर आनीक निमंत्रण नाशिल्ले खुबशे आयले, तांकां व्यासपीठाचेर बसयल्ले. पक्षाचे जे कार्य करपाचे आसा ते आमी तळागाळाचेर सर करतात. तुम्ही काल म्हटले की तुमकां मिनिस्ट्री ज्यो दिल्या ते एक चिल्लर म्हणून ते कशें आसता, हांवें सांगलां की ल्हान मिनिस्ट्री आसल्यार पसून आमी परफॉर्मन्स हे करपाचें कशें मिनिस्ट्री करपाक जाता म्हणपाचो अर्थ कितें, म्हजे कडेन तुमी जबाबदारी कसलीय दियात ती परिपूर्ण करपाची कॅपॅसिटी सक्षमता म्हजे कडेन आसा. मात ती मिनिस्ट्री बारीक वेळ दिल्या पळय ना खंयच्योय जावं न्ही, म्हाका खुबश्यो बारीक दिल्या, खुबश्यो मोठी दिल्या. समाज कल्याण खातें खूब मोठें आसा, बारीक बाकीचे आसा. हांव सांगता इतकेंच की बारीक मिनिस्ट्रीक पसून जी वयर येवपाचें कार्य आमी केल्लें आसा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.